माताजी स्टार्ट करे छे। हरे कृष्णा। परम पुरुषोत्तम कृष्ण आणि गुरु परंपराचे सगळे गुरुजना वंदन करून आयटी सेशन आम्ही स्टार्ट करूया। यम ब्रह्मा वरुणेंद्र रुद्र मरुतः सुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। हरे कृष्णा। आयचे वेदिक हिरोइन सिरीज साको आज उपस्थित आशिल्ले सगळे वैष्णव वृंदाका माझे नमस्कार। मंगलाचरण सांगून आम्ही सेशन स्टार्ट करूया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीकृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आयचे आमगेले हे वेदिक हिरोइन सेशन अंतु पिंगला देवी वैराम सांगूक आमगेलो आसाची हरग्रीस अमला भक्ती माताजी हांगेल एक सान इंट्रोडक्शन दिता। हांगेल कार्मिक नाम येवंगेनो अश्विनी कामत हानी एच राधानाथ स्वामीले डिसाइड करला। हांगेल क्वालिफिकेशन येवंगेन बीई 2008 तुलान हानी कृष्णा कॉन्शियसनेस आसाच्या बेंगलोरान आसाच्या नी प्रॉपर जानो पण नेटिव हांगेले प्रॉपर हानी मस्त बाल उत्सव इवेंट्स अंतु जज जावन आसाच्या बेंगलोरान मस्त जन वैष्णवांको टेम्पल अंतु प्रीच केलेला आसानी। हांगेले बामणान नाव हिज ग्रेस माधव शरण प्रभु हानी बी एक्टिव जावन टीचर जावन आसाच्या भागवत पुराण कोंकणी हांचो विचारा। आयचे सेशन आका सगळ्यात भागवत पुराण कोंकणी टीमा तर्फीन हांव तुमकां स्वागत करता माताजी। ओवर टू यू। हरे कृष्ण। पुराजनक धन्यवाद। अंग उपस्थित आशिल्ले पुराजनक धन्यवाद। आज आम्ही ह्या पिंगळा विषयारी ऐकूया। हे टॉपिक चिके हाय असं म्हणूयात आणि आमगेल अर्था प्रकार आम्ही अर्थ कोण घेवचेक पळोवया। सो हे पिंगळा म्हणताना अज्जके पुढे पिंगळाक वच्चे पुढे आम्ही ಕೆಲವು विषय अर्थ कोण घेऊया। हांगा आम्ही सामान्य जावन एक वैश्य जावन आशिल्ले म्हळ्यार प्रॉस्टिट्यूट जावन आशिल्ले आम्ही केन्नाय नकारात्मक जावन पळयताची। जाल्यार आम्ही वैदिक ग्रंथ अथवा आमगेले ह्या भागवतमंतू पळयताना एक वैश्य कशी भक्ती कोरयत भक्ती करता आणि तिगेले जीवन कशी ती ट्रान्सफॉर्मेशन कोण घेता म्हणून आम्ही हांगा पळयत। सो हांगा पिंगळा समेत एक वैश्य सो तिगे लाइफान तू कशी ट्रान्सफॉर्मेशन जाता आम्ही आज पळया। सो ताचे के पुढे हे वैश्य समेत वैश्य जावन आशिल समेत आम्ही ग्रंथांतू पळयलारी एक विषय चैतन्य चरितामृतांतू येता। सो हरिदास ठाकूर म्हणता
एक महान भक्त असता. तो तुमको तसचे पुरो मस्त जप करत आशिल्लो, सगळे दिवस जप करचे आशिल्ले. सो मस्त जनक कोण भक्ती करनाची, कोण अशी करता असता, देवाला नाम स्मरणे करता असता, तांकां ते एन्वी म्हणटा न्हय. सो तशी तागेल नांव वायट करचे खातीर एक रायान एक वैश्य पेटयता. तिगेल नांव चिंतामणी म्हूण आसता. सो ती येता, ती ताका कसने ए वैश्याल काम कसं नसता करचे, तिने अल्यूर करचे, तांकां अट्रॅक्ट करचेक पळयता. सो तो कसं करता असता, सगळे दिवस पासून जप करता असता. तो जप करन अशी हिक पळोवन अट्रॅक्ट जावं तशी करचेक पळयता. जाल्यार आमगेल हरिदास ठाकूर महान भक्त जावन आसता. सो तागेल असोसिएशनान तू ती भक्त जावन वता. सो अशी एक वैश्य समेत भक्त जावन आसता. मागीर ती समेत एक व्हड भक्त जाता. मागीर आमी तुम्ही बिल्लामंगल ठाकूराल समेत आयकून आसचे पुरो. बिल्लामंगल ठाकूर समेत एक लायक भक्त जावन आसता. जाल्यार भक्त जावचे फुडें तागेले तो एक प्रॉस्टिट्यूटाक अटॅचमेंट दवरून घेवन आसता. मस्त अटॅचमेंट दवरून घेवन आसता. कितले तनक तो तिका अटॅच्ड जावन आसता म्हळ्यार तो जोर पावस येता आसता. आतां समय म्हणके जोर पावस येता आसता, रात्री जावन आसता, मध्यरात्री जावन आसता, नयन पुरा उदक पुरा भोवन वता आसत. सो ताण तिका पळोवंक जाल्यार ते न्हाय दंटून वचका आशिल्ले. सो त्या नमुने भावसारी आनी त्या नमुने भरलेले न्हाय दंटून वचचे मस्त रिस्की म्हणे. जाल्यार तिका पळोवचेक, तिका पळोवचे तितलो अटॅचमेंट दवरून घेतिल्ले मी, तिका पळोवचे खातीर, तिका मेळचे खातीर तो ते न्हाय दंटून वता. तेदना ती वैश्यान ती प्रॉस्टिट्यूट ताका म्हणटा, तू इतलं कष्ट पडून म्हाका पळोवचे येवचे बदलाक तू त्या देवा पळोव येत आशिल्ले, त्या देवा पळोव येत आशिल्ले म्हूण सांगता. सो ते एक स्टेटमेंट तिणें सांगिल्ले तागे लायफान तू फुल्ल हे जाता. सो तिगेल वेर अटॅचमेंट आशिल्ले तो फुल्ल डिटॅच जावन ताणें देवाले भक्ती करचेक थंयतुल्यान शूर करता. सो तो पुरा सोडून तो वृंदावन वचून देवाले भक्ती करचे शूर करता. अशीची जस्ट एक वैश्यान एक स्टेटमेंट सांगिल्ले अनेकल्या लायफान तू ट्रान्सफॉर्मेशन जावन आशिल्लें आमी पळयलें. आज आमी हे पिंगळाल विशय डिस्कस करूया. ह्या पिंगळाल विशय खंय येता म्हळ्यार आमगेले श्रीमद भागवतम अंतू 11th कॅन्टो म्हूण येता. हे लास्ट बट वन कॅन्टोचे 11th कॅन्टो अंतू हांगा कृष्ण आनी उद्धवाल मध्ये कॉन्वर्सेशन जाता आसता. हांगा कृष्ण हे मेटीरियल वर्ल्ड सोडून वचचेक भायर सोडून आसता. सो उद्धवाक समेत तागेलो वचूक जाता. सो जाल्यार अटॅचमेंट सोडका जाता. सो ते अटॅचमेंट कशी सोडका म्हणचे हांगा कृष्ण उद्धवाक सांगून दिता. सो त्याची हांगा 11th कॅन्टोन तू उद्धवा गीता म्हणून येता. सो तांतू उद्धवा गीतान समेत कृष्ण ताका एक अवधूत ब्राह्मणान भिक्षू गीता म्हणून सांगता. हांगा ते एक अवधूत ब्राह्मणान महाराजाक यदू महाराजाक सांगता आसता. सो हांगा तो अवधूत ब्राह्मण कसं करता म्हळ्यार सो हांगा उद्धवाल आनी कृष्णाल कॉन्वर्सेशना मध्ये कृष्ण अवधूत ब्राह्मण आनी महाराज काणी सांगता हांगा. सो ते हांगा अवधूत ब्राह्मण ताका ताणे कसन पाठ शिकला त्या विशयार पिंगळा येता. सो आमी गुरु म्हळ्यार प्रत्यक्ष सुचगुरू अथवा शिक्षा गुरु म्हणटाची जाल्यार आमी आमगेल जिवनांत अशी आमी रमणे करता म्हणटा पळय तशी आमी विंगड जनाले लाईफ अथवा एक सना व्यक्तित्वान समेत आमी शिकयता म्हणचे हांगा अवधूत ब्राह्मण ह्या पिंगळाले काणी सांगता. सो अवधूत ब्राह्मण हांगा पिंगळाक पळयलेला ना, आयकलेल समेत ना, तिगेले उलयलेल समेत ना, कसले ना, जस्ट तिगेल विषय आयकून तिगे लाईफ ट्रान्सफॉर्मेशन जालेलें तू ताणे तागेल ऑब्जर्वेशन आनी रियलायझेशन सांगचेस. म्हळ्यार हे कशें जाता म्हळ्यार फॉर एग्जाम्पल आमी आतां आमगेल सरावंडिंग्सान तू कसने पळोवन आमी शिकयत टीचिंग्स म्हणटाच न्हय. आतां आमी एक स्पायडरा पळयलींची ते आमी ताजे कॉब वेब केन्ना घर पूट करता ताजे कॉब वेब पुरा क्लीन करून सोडताचे. ते स्पायडर उपास तो घेवन पोवन आसता, उपास वयर चढता, उपास करता,
ओपास आम्ही पळतच ओपास क्लीन करता. सो ओपास करता असता. सो ते आम्ही कसं म्हणतात इंग्लिशान तू फेल्युअर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस म्हणतात. सो ह्या स्पायडरा पळोवन आम्ही शिकत कसं ने एक एक स्टेपार समेत तेम गेल्यार समेत तगेल घर ते ताण ओपास कोरका. हा मेगेल घर गेला हांव आनी ओपास घर करना आनी ओपास येवन काडताची म्हणत ओपास प्रयत्न करता असता. सो ताक पळोवन आम्ही शिकू का आमगेल प्रयत्न आम्ही सोडूनच जाय म्हणचे. सो अशी हे अवधूत प्रमाणान समेत 24 गुरु म्हणतो म्हळ्यार कशी तो विंगड विंगड जीव पळोवन सिक्किले त्या विषयू हंगा हे उद्धव सेक्शन ಅಂತೂ भिक्षु गीता म्हणून येता. सो तंतु एक गुरु विषय ताण सांगचे ते पिंगळ. सो ते पिंगळ हंगा ती कसने एक मिनिट हंगा आम्ही पिंगळाले काणी पळोयत. सो हे पिंगळ एक वैश्य जावन असता ती सो ती हांगा वैश्य जावन असता. सो आम्ही ह्या वैश्याल तुल्यान कसन पुरा सिकेत म्हूण आजी आम्ही पळोया. सो फर्स्ट ती कसं करता ती एक तिगेल काम कसन करचे असता तिगेल कस्टमर्स कोण असताची तांकां अट्रॅक्ट कोरका. सो हांगेल काम म्हणजे एक प्रोफेशन म्हणजे केदन शूर जाता संजे म्हणताना शूर जाता. सो ही कसं करता ती संजे म्हणताना रेडी जावन बेसता. एक मिनिट सो ती संजे म्हणताना चंद कोण घेऊन रेडी कोण घेऊन असता आणि वचून रोड अंत राबता पळोवचे कोणी कस्टमर्स तिका मेळटाच की म्हणून तिका पळोवन कोणी अट्रॅक्ट जावचे पुरो म्हणून ती वचून राबता. तेदान ती तेकड एकड वत्ताल जनाक पळोवन गेले लेखता हा हो मस्त रिच असो हो येवचे पुरो मगेले गाजी म्हाका पळोवन हांव इतले चंद असनवे म्हाका पळोवन आजी येवचे पुरो म्हणून ती लेखता. जाल्यार तो येना हो येवचे पुरो म्हणून ती थंय आलोचन करता आसता पुरा जनाका पळोवन तो येवचे पुरो म्हणून. जाल्यार कसं जाता संजे तुलन रात्री जाता रात्री तुलन मिडनाईट जाता जाल्यार कोणी येनाची तिका पळोवन. सो तिका दिसता हो कसं लेकाच कोणी येतानाची म्हाका पळोवन म्हणून ती तिका पुरो जावन असता रात्री मध्यरात्री जाला. सो ती कसं करता ती घरा वता हांव एक सनाची न्हीद काडटा पळया म्हणून ती न्हीद काडचे वता एक 5 मिनिट न्हिदो नासचे पुरो तितले भितर ती कॅप्चर जाता ओ हांव न्हीद काडल्यार मागीर कस्टमर आजी वचून सोडचे पुरो हांव वपास वचूं का म्हणून ती वपास घरा तुलन भायर रोडा येता. रोडा तुलन समेत ಸ್ವಲ್ಪ मुखार चमकून मुखार गेल्यार कोणी मेळचे पुरो म्हणून ती थंय वचून समेत रबता. जाल्यार कोणी मेळनाच तिका कोणी तिका कस्टमर्स आजी मेळना. हे वैश्याक तांणी अट्रॅक्ट कोरका कस्टमर्सांक तांकां तांणी एक तशी ती पळयता कोणी मेळनाच तिका ती वापस घरा येवन घेवन बेसता. सो त्या मुवमेंटार तिका कसन दिसता हांव आज म्हाका कोणी कस्टमर्स ना म्हूण ते एक कसन म्हणटाची एक फ्रस्ट्रेशन असता कोणी नाची म्हाका कशी आजी दुड्ड मेळटा म्हूण. तांणी पुरा हे काम कसले करचे मेनली दुडवा खातीर. सो हांगा समेत भागवतमांतू म्हळाल म्हणके हे 8th चॅप्टरांतू ते विषयू येता. जाल्यार हांगा तिका कसन जाता ती एक ट्रान्सफॉर्मेशन हांगा तिगेल तुलन जाता कसन पुरा जाता म्हणचे आमी पळया. सो फर्स्ट तिका ती घरा येता घरा येवन घेवन ती पळयता हे बेजार जाता तिका हे खंयचे नमुन्याचे म्हूण घेवन. जाल्यार हांगा आमी कसं म्हणटाची एक मुवमेंट एक बेजार जावन आसता एक फ्रस्ट्रेशन जावन आसता. आतां एक सना चड समेत हर्ट करता आसता म्हाका ते जाय 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 म्हूण रोण घाल पुरा करता
जलारीची आनम तक कसं वस्तू जावं की ते दिनाची म्हूण लेखाची मागीर कसं जाता पुरा घालाट कोण घेनो मागीर आन म्हाका पाप दिसता दिवन सोड येत आसलें ते दिवचे येताना चड हाका म्हाका नाका तेनाक म्हाका ते तितले भितर ते कसं जावक आसता की तेनाक जावन आसता तशीची हांगा पिंगळाक समेत आजी कोणी येनीची म्हूण घेनो बेजार जावन आसता ते फ्रस्ट्रेशनारी ती आसता जाल्यार हांगा तिका ते डिटॅचमेंट येवन आसता ते खंयचे नमुने डिटॅचमेंट येवन आसता आमी म्हणून पळया ते डिटॅचमेंट समेत बदाकी ना म्हणून आमी हांगा पळयत सो ती हांगा कसन सांगता म्हळ्यार तिका ते तिगेल मन अंतू त्या मुमेंटाक कसन येता म्हळ्यार हांव कितले खंयचे आलोचनार आसा हांव खंयचे लोकांत आसा हांव म्हूण घेन म्हळ्यार हांव खंयचे नमुन्याचे काम करतास हांव आसले कसने आतंक तिका कसने वैराग्य येत पळया ते मन करतास ती कसन रियलाइज जाता तिका ती तिकाची ती कसं काम करतास हे मेटेरियल वर्ड अंतू हांव कसं काम करचे पळयतास कसं एन्जॉयमेंट करचे पळयतास ती म्हणजे तिका त्या मुमेंटाक तिका ते रियलाइज जाता ते कसन म्हणटाची एक नमुने भ्रमे हे खंयचे नमुने मोहांत आवास म्हणजे तिका करसा आणि हांगा ती तेदन लेखता हांव विंगड जन धर्मशाल ಒಟ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಕೊರ್ಚ್ ಕತೀರಿ ಹಾವ್ ಹೇ ಕರ್ತಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗ ಅನೇಕ ಕಸನ್ ಕಳ್ತ ಮಳರಿ पुरा जणांना दुडवा कतिरी कोर्च सो हिवे त्याची करता असता थई ती अनेक आलोचन करता असता हे दुडवा कतीर खर्च नाहीशी लोनली फील जात नव सो ते एन्जॉयमेंट समेत कोणी म्हाका मोग करतल कोणी मेळ्ळारी एक लव्हर म्हूण चल कोणी मेळ्ळारी कोणी असलारी म्हूण समेत ती थंय एक्सपेक्टेशनारी असता बट कोणी मेळना त्या दिवस कस्टमरा ना तिका सो त्या एक्सपेक्टेशन समेत एक लव्हर जावन म्हाका मेळ्ळो म्हाका मोग करचे पुरो म्हूण त्या आशे समेत तिगेल हांगा वचून सोडता तेदन तिका रियलाइज जाता कसं ने हांव खंयचे नमुने इल्युजनार आस हांव हांगा यूजलेस आनी धर्मवंशांक पुरा हांव तांगेलोट एन्जॉय करको म्हूण लेखला हांव साधारण आशिल्ले हांकां म्हळ्यार धर्मवंशाक हांव सॅटिस्फाय करचे पळयतास हांव तांकां सर्व करचे पळयतास म्हणून ती हांगा आलोचन करता हांगा एक वर्स येता शन्तं समीपे रमणं रतिप्रदं वितप्रदं नित्यमिमां विहाय अकामदामदुःखभयादिशोका मोहप्रदं तुच्यमहं वजेन्य म्हळ्यार ह्या वर्सांतू हे वर्स मस्त ब्युटिफुली आसा अंतू श्रीला प्रभुपाद कसन सांगता म्हळ्यार तिका तिका त्या मुमेंटार कसन दिसता म्हळ्यार हांव खंयचे नमुने मूर्ख हांगा म्हूण हांव मेगेले हृदया भितर आशिल्ले ते देवाक कोण म्हाका मस्त क्लोज आसा मस्त डियर आसा ताका सोण ताका सर्व कोरनाशी हांव नक्कासिल हांग धर्मवंशांक कोण मस्त लस्टी आसाची तसलेंक हांव सर्व करचे वतास कोण मेगेल हृदयांत आसा तसलेंक हांव सर्व करनी म्हणजे तिका त्या टायमार ते रियलाइज जाता आनी ती म्हणटा कसं ने तो भगवंत कोण मेगेल हृदयांत आसता तोची पुरा जनक प्रेम दिवचे साध्य पुरा जनक सुख दिवचे साध्य पुरा जनक खुशी दिवचे साध्य तोची पुरा हक्क मूल म्हणजे ती सांगता हांगा आनी ती सांगता त्या भगवंता कोण मागील हृदयांत आसा हांव ताका मस्त नेग्लेक्ट केला हांव ताजे बदल ताका सर्व करचे सोडू हांव असले नक्कासिले जनाक वचून घेनु सर्व केलेलो आसा तांगेले डिझायर्स कसन आसा त्या सॅटिस्फाय करूंक हांव पळयला जाल्यार तसल जनाक हांव तांगेल डिझायर सॅटिस्फाय करचे खातीर हांव केला जाल्यार म्हाका कसं मेळ्ळा ना म्हाका बरी दुःख मेळ्ळा म्हाका बरी भय हांव बरी एंग्जायटीर आसा आतां हांव पश्चाताप समेत पडतस आनी हांव खंयची इल्युजनार आशिल्ली
तांगेल जनामध्ये हाव थंय एक लवराक समेत सोदीत आसली म्हणचे समेत हांगा पिंगळा ती ह्या मुवमेंटारी ती हांगा पश्चाताप करता आणि आम्ही हांगा अनेक कसा अर्थ कोण घेवका म्हळ्यार पश्चाताप पुराजन करताची जाल्यार प्रायश्चित म्हणचे कोणी करनाची सो हांगा मुखार आम्ही पळयत ती अनेके पश्चाताप करता ते पश्चाताप केल मागीर कशी प्रायश्चित करता म्हणचे आम्ही हांगा पळयत सो ती अशीची कसने ती कसन पुरा तिगेल रियलायझेशन अस हंग ते भागवतम अंतू ते एक पद्या रूपार तिने सांगिलस सो ते ह्या 8वा चॅप्टर अंतू दिलालस सो हंग उपास ती सांगता कसने ते पश्चाताप कोण कसन सांगतास ती हंग इतलं चंद देवाक हाव खुशी पडसूचे सोणू हाव असले धर्मंशक हाव खुशी पडसूचक पळेले म्हणून सो हाव हंगा कसले कतीर ह्या करतसिली हाव बरी दुडवा कतीरी आणि एन्जॉयमेंट कतीरी एक सेक्स प्लेजर कतीरी हाव ह्या पुरा करतसिलेंची सो हंग पिंगळा मात्रने पुरा जन दुडवा कतीरी कसने पुणी करताची तीवे हंग एक लवर सोदित आसली एक कंपॅनियन कसने एक आता आम्ही इतलं दुड करताची एकल्याने एन्जॉयमेंट करू जत्वे हे मेटेरियल वर्डात ना कोणी एक कंपॅनियन जॉक तशीची तिगेलानी आमगेलांतू चड फरक ना पुरा जनांना बरी दुड्डू आणि एक कोणाले एक गम्मत कोर्च कतीरी असताची ती विंगड असेल धर्मंशाक पुरा जनक स्याटिस्फाय कोण तंतु दुड्डू कोर्चक पळेली सो हंगा त्या पिंगळा तिका कसं रियलाइज जाता हाव हंग कसं करतास आणि हाव कंच नमुने वृत्तींतू असं म्हणून सांकेती वृत्त्यात म्हळ्यार कंच नमुने वृत्त्यांतू प्रोफेशन अंत हाव हंग असं म्हणून मागीर तिका मुखारी अशीची ती पश्चाताप कोण सांगतास हे मगेले शरीर एक घर असचे पूर जाल्यार हंतू बरी कसने आमगेल बॉडीन तसूचे विंगड विंगड सेन्सेस तशीची ते पूरा कशी कवर्ड जावन असो हे स्किना निमित्त नेल्स आणि केसू तशी आणि आम्ही भायर घालच कसने बरी हूम मूत हे तसल मात्र आम्ही भायर घालच हे शरीर तुलन आम्ही आणि कसने विंगड करू जायना म्हणचे ती हांगा सांगतास ही ती अशीची मुखारी कसं सांगतो म्हळ्यार आता हाव कंच नेमुने मूर्ख हाव तिका रियलाइज कसं जाला देव आपल्याला हृदयांत असं हाव तका सर्व करनी हाव तका सॅटिस्फाय करनी म्हणून सो ती हांगा आलोचन करता तो ती देवाल बगे समेत सांगता तो देव मागेल हृदयांत तोची आमकां पुरा दिवचे तोची ओरिजिनल स्पिरिच्युअल फॉर्म अंत असं म्हणून तोची आमकां पुरा हक्क मूल म्हणचे आणि सांगता जाल्यार हाव तक सर्व करनशी हाव विंगड जन धर्मंशक सर्व कोर्चक पळेले म्हणचे आणि मुखारी ती हांग तनक कसने पश्चाताप जाता ती मागीर कशी प्रायश्चित करता म्हणचे आमी पळया ते प्रायश्चित करता असताना समेत ती भगवंताक समेत ग्लोरिफाय करता ती होगळीता तो कोण आम्ही कोण कोणाल की हंतू आमकां कसने मोग कोरका म्हूण लेखताची आमकां रक्षण कोरचेक पळयताची तशी आमी पुरा जनांतू एक्सपेक्टेशन्स करताची जाल्यार आमी आमगेले मना भितर आशिल्ल्यांची ती म्हळ्यार वतावळी हृदयांत तोची आमकां रक्षण करतलो तोची आमगेल वेल विशर तोची आमकां मस्त मोग करतलो तोची आमगेले हृदयांत सो त्या मुमेंटाक ती कसं म्हणटा म्हळ्यार हाव ह्या मुमेंटाक देवाक सरेंडर करता हाव ते लक्ष्मी देवीले म्हणके ते देवाक सर्व कोरचक पळयता लक्ष्मी देवी केदनाय देवाक सर्व करता असचे पळयता त्या पातारी हाव समेत देवाक सर्व कोरचे पळयता म्हणून ती डिसाइड कोण सोडता सो तुम्ही पळयत फर्स्ट तिगेल कसं नसता
फुल अटॅचमेंट असता, फुल एन्जॉयमेंट असता. सो ह्या मेटेरियल वर्डान समेत आम्ही काही ना काही त्या एन्जॉयमेंट अंतू असिलेंची. सो ती वे त्याची स्टेजार आसा. चला एक मुमेंट आरी तिक केदारनाथ ती एक्सपेक्टेशन्स हाई दवन घेवन आसता. कस्टमर येता, कस्टमर आयिल्ल्यानंतू म्हाका एकलो कोणी लवर मेळटा म्हणजे त्या एक्सपेक्टेशन तिका फुल डाऊन जाता. थंय तिका डिटॅचमेंट येता. सो ते डिटॅचमेंट म्हळ्यार तिका पश्चाताप करचे शूर करता. तिक लॅमेंटेशन करता हांव कसं करतसिली म्हणून घेवन. सो आमगेल जिवनान समेत आमी लॅमेंटेशन करताची जाल्यार मेन हांगा आमी पिंगळा तुळन कसन सिकेता म्हळ्यार ते प्रायश्चित कशी कोरका म्हणून घेवन. सो आमी मस्त जन पळयताची हा ह्या काम करून जसिल हांव मस्त चुकी केले हा मस्त सिनफुल ऍक्टिव्हिटीज केला हांव म्हूण घेवन वचून कसं करताची गंगा नदीन तू बुडताची 3 पाटी बुडून हा मागीर पाप पुरा जाला मागीर वापस येऊन कसं करचे त्याची काम करचे वापस. सो ताका आमी हांगा केलेले काम करता असल्यारी हातीक स्नान म्हणताची हा उपास हातीन कसं करचे नाव नेवचे उपास धुळी अंगार घाण घेवचे. सो त्या पुरा केल्यारी आमी हांगा पश्चाताप केलेला कसने व्हॅल्यू असना कसने यूज आयना आमी ते केदनाय प्रायश्चित कोरका. सो हांगा पिंगळा कसं करतास देवाक शरणू जावचे आलोचन करतास ती. सो त्या देवाक शरणू जावचे आलोचन कोण कशी हांव ती देवा शरणू जावचे आलोचन करतास. लक्ष्मी देवी कशी देवाक फुल सरेंडर जावन केदनाय देवा सर्व करतास की त्याशीची हांव मागेल फुल लाईफ ते सरेंडर कोण त्या देवाक सर्विस करता म्हणून घेवन. हांगा अनेक कसन म्हळ्यार ती आमकां कसन सूचन करतास हांगा वैराग्य कोरका जाल्यार कशी कोरका पुरा शरीर देवाले सर्विसांत यूज कोरका म्हणचे समेत आमी हांगा पळयत. मी भगवद्गीतान समेत पळयला हा युटिलाइज एव्हरीथिंग इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड म्हणचे. सो ती आमी लेक्चर पुरो इतले वगी एक वैराग्य आयल्वे म्हणचे जाल्यार अनेक वर्सांत समेत ते कसं येता म्हळ्यार ती म्हणटा तिक ते वैराग्य खंयतनाक येवन आसता म्हळ्यार कितले लायक धर्मंश असचे पुरो कसने असचे पुरो म्हाका मेळ्ळार समेत तो म्हाका कितले मोग करचे पुरो अथवा कितले काळ तनक हे कितले असल्यार टेम्पररीची हा. सो त्या मुमेंटाक मात्र सो ऍक्च्युअल प्लेजर जावक जाल्यार हांव बरी देवाले सेवे कोरका म्हणचे ती हांगा सांगता. ती कोणाक लवर म्हूण समेत कोण घेवचे पळयता आसता तांणी समेत टेम्पररी जावन आसता. सो ताकाच ती त्या मुमेंटार ते डिटॅचमेंट कंप्लिटली ती आयला म्हणचे तिका कळटा. आनी ती ते कळले कुडले हा म्हाका हे आतां आमकां कसं रियलायज जाल कळ्यो आमकां भारी खूश जाता हांव खंयचे लायक जाला नवे हांव इतले बुदोवन तुवें म्हाका हे पुरो कळ्ळें म्हूण लेखचे पुरो जाल्यार ह्या मुमेंटार समेत ती गेले ह्युमिलिटी दाखयता विनम्र भाव दाखयता. कसने हे रियलायझेशन म्हाका आयला म्हाका डिटॅचमेंट आयला हांव आनी देवाल सेवा मात्र कोरका म्हूण लेखतास हे म्हाका आईल कशी हे म्हाका देवाल अनुग्रहांत मात्र येवचेक साध्य आसा. ह्या देवाक अनुग्रहा निमित्त म्हाका येवन आसचे हांव ते देवाक कृतज्ञत जावन आसा म्हणचे समेत ती थंय देवाक कृतज्ञत समेत करता. आनी ती हांगा तशीची मुखारी ती कसने आपणे कसने क्रेडिट घेन अशी पुरा देवाक क्रेडिट दिता. आनी ती म्हणटा हांव कसं की एक काम कोण असचे पुरो कसं की एक ऍक्टिव्हिटी कोण असचे पुरो देवाक सॅटिस्फाय जावन असचे पुरो तस जावन देव म्हाका हांगा कृप दाखयता आस. सो त्या देवाल कृपा निमित्त म्हाका हे अशी मेगेल्यान तू हांव ह्या मननस्थिती जावचेक कारण जाता असं म्हणची ती हांगा आलोचन करतास. मागीर ती स्टार्टिंग कशी तिका कोणी कस्टमर्स मेळ्ळी ती कशी डिसअपॉइंट जालेली अथवा कशी ती मस्त बेजारार आशिल्ली जाल्यार ते कशी तिगेल ते दुर्भाग्य म्हूण ती लेखिले ते दुर्भाग्य जालेले कशी भाग्य जावन चेंज जाले म्हणचे ती आलोचन करता आसता. तश जावन
ती हांगा म्हणटा आसता आमी केदां ते डिटॅच जाताची तदाना आमकां हे स्पिरिच्युअल अवेकनिंग म्हणटाच नवे ते जावचेक साध्य आसा मुंगे मागीर आता आमी एक हे कशी ते ट्रान्सफॉर्मेशनाक आमी आतां एग्जाम्पल घेतल्यारी आमी ते पॉझिटिव्हली गेल्यारी ते आमी समेत कोण घेवचेक साध्य आसा आतां सपोज एक अल्कोहोलिक जावन आसता नवे तो कसं करता न्हिदोन आसता मध्यरात्रीचेर जाता म्हाका पिवका म्हूण जाता तो उठोन ते खंय बार आसकी लागीं थंय वता थंय गेलो तेदना ताका पिवचेक मेळना ते फ्रस्ट्रेशन जाता ते डिझायर फुलफील जायना पिवका म्हूण आसता ते आश आसता ते डिझायर फुलफील जायना ते फ्रस्ट्रेशना जाता त्याची आमी स्ट्रॉंगली पॉझिटिव्हली ताण ते घेतल्यारी ताण आलोचन करूं ओ कसं नाही पुरा जन निद्दलेंची ತಂತಂಗೆಲ್ घरांत लायकोन ईद काडतासची हांव मध्यरात्री येवन हांगा पिवचें मेळट की ना म्हूण पळयतास आनी पिवचें मेळ्ळी म्हूण बेजार कोन्न बसला हांव खंयचे नमुन्याचो हांव हे सेन्सस खुशी पडूच खातीर हांव अशी मध्यरात्री आयला म्हूण चित्ताण अशी रियलायज कोन्न अशी मनना केल्यारी तेदाना ते ताका कळटा हांव हे सेन्ससाक डॉमिनेट जावचें ना हे सेन्ससान म्हाका अट्रॅक्ट केलें म्हणके म्हगे डिझायर्स फुलफील करचेक हांव हे सेन्ससान केलें म्हणके हांव करूं नजे हांव म्हगे मायंड कंट्रोल कोन्न घेवन आसल्यारी हांव पिवचें अगत्य ना म्हणचे ताका ते रियलायजेशन जालें तेदना तो सीदा घरा वता आनी उतान न्हिदता सो तशीची हांगाय पिंगळाक समेत ते रियलायज जालें तिका हांव कसं करतास कंचेक हांव खुशी पडूचें म्हूण लेखतास कंचे नमुने प्रोफेशन करतास हांव म्हणून त्या मुमेंटाक ती हांगा अर्थ कोन्न घेवचेक पळयता सो ती तशी तिका ते वैराग्य हे जालें कुळ्ळे ती शांती जाता शमम रचती तिका हांगा शांती मेळटा सो हांगा आमी खंयची डिग्री री खंयचे एक वस्तूक अथवा खंयचे एक डिझायर्साक अटॅचमेंट दवन घेवन आसताची आमकां ते केदान आमगेल तुलान ते काडटाची अथवा ते आमगेल तुलान तांडून घेताची तितले दुख्ख आमकां जाता सो हांगा आमी समेत तिगेल्यान कसन शिकयत एक अटॅचमेंट खंयचे वस्तूक अथवा कोणाले वेरी आनम जावो बायल पामून जावो कोणाले वेरी शेअर्ड अटॅचमेंट दवन घेवचें ना कसं लेक आमकां गोतस आमी पुरा जाण एक ना एक दिन मरताची म्हूण घेवन सो ते अटॅचमेंट चड आसल्यारी तांणी सोण गेलो तेदना आमकां मस्त बेजार जाता आमी आमगेल जीवन काडचे समेत राबून सोडताची कितली जाण आमी पळयताची डिप्रेशना वताची असेल पुरा जावचे साध्य आसा तशें जावन आमी हे ट्रुथ म्हणटा नवे ते केन्नाय रियलायज कोन्न घेवन हे अटॅचमेंट दवन घेन अशी आमी आमगेले कसाने काम आसकी अथवा कसन एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आसा टुवर्ड्स फॅमिली मेंबर्स ते आमी कोरका तांगेल वेर आमी मोग दाखोवचे नजे मोग करूं नजे म्हूण हांव सांगना आमी केन्नाय ते नॅचरली मोग आसलेच आमकां बट तितले अटॅचमेंट दवन घेवचे नजे अनेक कारण कसन जाता ते अटॅचमेंट तांगेल वेर दवन घेतील तेदन समेत तांणी समेत आमकां सोण वचेक सोणाचे फॉर एग्जाम्पल आता कोणी एकलो मेल्लो म्हूण लेख्या मस्त अटॅचमेंट आसला रे आमकां तांगेलो आमी रोवणू काडटाची अथवा तांगेले बॉडी लागी बेसून आसताची हल्लान अशी बेसून आसताची तांकां व्हरतान समेत आमी मागशी धांवचे असेल पुरा करताची सो तेदाना ते सोल कोण मोन गेला म्हळ्यार ते बॉडी सोडला सो ते सोलाक समेत सोण वचेक कष्ट जाता सो आमी ತೊಂದರೆ दिल्ल म्हणके समेत जाता ते अटॅचमेंट आमी तिथे दाखयलें कुळ्ळे तांकांय म्हाकाय सोण वच्चे इश्ट ना पूण तेवे हांगाय आसता ताजे मुखार डेस्टिनेशन कसन आसा ते वचेक साध्य ना सो हे एक अटॅचमेंट टुवर्ड्स फॅमिली मेंबर्स जाले आनी विंगड अटॅचमेंट आसता हे घर अथवा कसन एक प्रोफेशन अथवा कसन कितली की आमी दुडू कोण आसताची अथवा तशी एक पुरा हंतू हे अटॅचमेंट स्लोली सोडका आनी जाल्यार अटॅचमेंट सोडल्यार खंयचे एक अटॅचमेंट आसूं का नवे सो हांगा
कंचेवर आम्ही अटॅचमेंट दवन घेऊ का देवालवेरी आम्ही अटॅचमेंट कोण घेऊ का देवालोट आम्ही रिलेशनशिप स्ट्रॉंग कोण घेऊ का सो हंग स्लोली सोडल कुळे थई हायर अटॅचमेंट दवन घेऊ का जाता ना जल्लरी ह्या सोडूको जायना तिसले सुलभेरी सो ती हंगा मुक्कारी मुखार वर्संतू सांगता ह्या संसार म्हळरी ह्या मेटेरियल वर्ड कशस म्हळरी एक अंधकार जाऊन असुचे बाह्या म्हणके अस म्हणून ती हंगा सांगतास तेव्हा ती कसन सांगता म्हळरी हंगा आमगेल आशे डिझायर्स कसं पुरा घेऊन येऊन असताची तंतूच आम्ही खुशी म्हण लेखून खुशी पडूच पळेताची सो तशे असलारी हे बाह्यतुलन हे अंधकार जाऊन असूल बाह्यतुलन बाहेर वचक साध्य ना हे बाह्यतुलन बाहेर वचका जलरी ते देवाल अनुग्रह आमको जावकतीची सो ते देव अनुग्रह आमको दाखयत्वे वय दाखयता कशी हे बाह्यतुलन बाहेर वचका जलरी एक राज्य की एक धोर की घालका ते कोण घालू जाता ते देवाना घालू जाता बाहेर कोण अस की ताणे घालका सो देव बाहेर तुलन अंग राज्य घालणारी आम्ही ते राज्य दोन घेऊन येत सो हंगा प्रभुपाद त्या राज्याक कसन म्हणतास भक्ती योग केल्यार त्या या राज्य कसन असो ह्या भक्ती योग म्हणल म्हणके हे भक्ती कोण आम्ही भारी येत या अंधकाराचे कूप म्हणताना या अंधकाराच्या बाह्यतुलन बाहेर येवक जलरी ते द्वार दोन येत जलरी ते द्वार दिसतवे आम्ही हे एन्जॉयमेंट मूडारी असलारी फुल आमगे डिझायर्स घेऊन असलारी फुल तंतू असलारी आमको ते राज्य दिसना दिसल्यार समेत आम्ही नेग्लेक्ट करूयत अयो हांव तनिके मंतर जायनी हांव मत भक्ती करचे साध्यस्वेना हांव आनी ಸ್ವಲ್ಪ काळ अंत करता मग चढू जावका चढू पळोवन घेवका मागीर चढू ओड जावका मागीर हांव करता अशीच मुखार मुखार कोणू मागीर मोर्च तनक येवन वता सो ते राज्य आमकां दिसता असो जाल्यार आमी ते धरचेक रेडी नाची सो ताकाच ती म्हणटा आम्ही केदाना डिटॅच कोण घेता की आमकाच आम्ही सेव केल्यार म्हणके जाता सो फर्स्ट आम्ही डिटॅच कोण घेवचेक प्रयत्न करका तेदान मात्र आम्ही हे बाह्यतुलन भायर वचेक साध्य आसा म्हणून न्हू ती हांग सांगता आनी मुखार ती सांगता आमकां देवाल हांग आमकां देव रक्षण करता वय जाल्यार रक्षण करचे खातीर देवान ते धोर पेटोवन आसता नवे ते आमी घेवचे रेडी ना जाल्यारी सो देव कशी आमकां वयर तांडिता म्हणचे समेत ती हांगा सांगता सो ती सांगता ताकाची आमी हांगा डिटॅचमेंट करका म्हणचे सो तिगेल हांगा ह्या विशय सांगताना तिगेल डिटॅचमेंट तिणे अशीच सांगिल्ले भदा तिका डिटॅचमेंट आसून गे न्हू तिणे हांगा सांगिल्लें आसा सो ती हांगा देवाक प्रार्थना करता कसने म्हाका देवाला अनुग्रह निमित्त म्हाका देवान हांगा कृपा दाखयलेलो आसा हांव आतां ते देवाल वेरी पुरा श्रद्धेक कोण तागेल भक्ती करता म्हणून सो हांगा तिगेले कसने ती आलोचना करता हांव कशी देवाले शरण जावका म्हणचे पुरा सो ती शरण जावचेक रेडी जाता सो हांगा ती प्रायश्चित करता कशी देवाले सेवे करका हांव आनी मुखारी हे कसन प्रॉस्टिट्यूशन आज प्रोफेशन करतसिली हांव ते करना मागीर जीवन चलोच खातीर हांव कसन लायक प्रोफेशन अथवा कसन एक विंगड जनल घरा वचून काम करच की कसन एक सान रितीर काम करून मागीर जीवन कितलं जावका की तितलं काम कोण जीवन काडटा आनी विंगड कसने मेटेरियल एन्जॉयमेंट करू वचना बरी देवाले आध्यात्मिक जावन कसन कोरका तंतु मात्र हांव सूख पडूचक पळेता म्हणून ती हांगा सांगिल्लें आसा आनी ती अशी ती तिगेले आनी पुढे समेत ती लक्ष्मी देवी नांव कळलं ती लेखता हांव इतले तनक लवर्स सोदिता आसली आतां हांव देवा शरण जावन ताका परचेस करचेक समेत पळयता म्हळ्यार तिगेले ते प्रोफेशन आसना कशी ती तिगेले आंग दिवन ती दुड्डू ಒಟ್ಟು करचेक पळयता आनी अट्रॅक्ट करचेक पळयता सो आतां तिगेल ते ट्रान्सफॉर्मेशन जालें हातू तिगेल डायरेक्शन कई जाला ती देवाल सेवे कोण देवा परचेस करका म्हणून लेखता ती म्हळ्यार
देवा सेवे कोण देवा खुशी पडवला देव आपल्या कृप दाखयता म्हळाल म्हणके हांग ती भक्ती रुपारी कोरचक पळयता असता आणि आणि आम्ही हांग कसं अनेक अर्थ करून घेवका म्हळ्यारी आम्ही केन्नाय आमगेले डिझायर्स एक कंप्लीट जाल कुळ अनेक आमगेले जाता अथवा एक फॉर एक्झाम्पल हे कसं आज हे एक मोबाईल मेळ्ळा ओ आणि कोणाला की अनेक टाईपच मोबाईल पळयला ओ त्या लायक असे हे कसं ना अंतू मग ते जावका सो एक डिझायर फुलफिल जाल्ले म्हणच भितर अनेक डिझायर्स स्टार्ट जातात सो अशी अनलिमिटेड डिझायर्स आमगेल मना भितरी असता सो हे डिझायर्स आम्ही फुलफिल कोणू हे विशियस सर्कल हे मुक्तूच म्हणून सो तकाची आम्ही आसिलेंतू कसन देवान आमकां दिला की तंतू सॅटिस्फाय जावन आसचेक पळोवका सो तेदान आमकां ते डिझायर समेत उणी जाता जाल्यार आमी डिझायर करूनच वेळ म्हूण जाता सो उपास ते चॅनलायज कशें करता ते डिझायर्स आतां आमकां कसले मेटिरियल डिझायर्स असल्यार समेत आमी ते देवाल रुपारी आमी कशी ते देवाक कशी सर्वीस करूं येता म्हूण देवा कशी खूश पडूं येता त्या नमुने डिझायर्स आमी आमगेल मनांतू आलोचन करता हे मेटिरियल डिझायर्सांतल्यान चॅनलायज टू स्पिरिच्युअल डिझायर्स आत हांव खंयकी भोंवचे वचका म्हाका US ट्रिप करका सो तुमी US ट्रिप तसलांनी पुरो आमी आलोचन करताची सो ताजे बदಲು हांव पंढरापुरा वचचेत हांव वृंदावना वचचेत वय हांव भोंवचे वचका जाल्यार त्या भोंवचे वचचे समेत हांव एक देवाल स्थाना वचचेक आम्ही चॅनलाइज करून घेवेत सो तसे आमगेल डिझायर्स मेटिरियल डिझायर्स कसं नस की आम्ही ते स्पिरिच्युअल डिझायर्स ट्रान्सफॉर्मेशन आम्ही हांग करूयेत सो हांग सो ते कशी तिणे कसं तीन तिगेल डिझायर्स रिडायरेक्शन केल्ले म्हूण येत मेटिरियल डिझायर्स टुवर्ड्स दी लॉर्ड म्हणचे आम्ही हांगा पळयत अनेक तिणे मेन इम्पॉर्टंट कसं दाखवून आसचे म्हळ्यार आम्ही केन्नाय लॅमेंट करताची आमकां गिल्टी फिलिंग जाता हांव कसं नमुने काम केलं अथवा कसं सिनफुल ऍक्ट्स केला हांव म्हणून अशी आम्ही प्रायश्चित कसं नाही पश्चाताप आम्ही केन्नाय करता आसताची कसं नाही चुकी केले कसं नाही केले अयो कसं नॅश केले म्हणून लेखता पुरो जाल्यार आमी हांगा प्रायश्चित करचे व्हेरी इम्पॉर्टंट सो ते हांगा आमकां पिंगळ दाखोवन दिता सो ती अशी आलोचन कोण हांव हांग तुलन खंयचे असल काम करना हांव कितले जावक की तितलं म्हगेले जिवना खातीर कितले जावक तितलेच कोण उड कोण जीवन करता आणि हांव देवाल शरण जाता आणि हांव देवाल सेवा मात्र करता म्हूण तीन आलोचन कोण ती निद्दता हांग पीसफुली निद्दती सो कोणाक खंयचे नमुने फ्रस्ट्रेशन जावन आसता तांगेल डिझायर्स फुलफिल जायनी जाल्यार फ्रस्ट्रेशन तू त्या रात्री न्हीद येतवे ना सो हांगा शी इज कंप्लीटली डिटॅच्ड ती कसं कोण असेल की ते फुल कंप्लीटली डिटॅच्ड असत तिका ते रियलायझेशन जालें कसं नाही हांव कसं करता असेल की ते चुकी हांव आतां भक्ती करता म्हणचे तिका ते रियलायझेशन जालें आनी शी तिणें इमिडिएटली तीन ते पातारी वच्चे प्लान समेत कोण जाले सो शी इज कंप्लीटली सॅटिस्फाईड अंड कंप्लीटली पीसफुल तशी पीसफुल जाल्यार तेदान न्हीद पडटा फ्रस्ट्रेशन आसल्यार आमगेल डिझायर्स फुलफिल जायनी जाल्यार न्हीद पडचेक त्या दिवस न्हीद पडचेक साध्य ना सो तिगेल हांगा डिटॅचमेंट इज ट्रुली रियल म्हणचे आमकां हांगा कळटा सो तशी तिणें एक वैश्य जावन आशिल्ली एक आमी नकारात्मक जावन आशिल्ली म्हूण येता कशी तिगेल जीवन ते ट्रान्सफॉर्मेशन जाल्लें म्हूण हांगा ते अवधूत प्रमाणान ते रायक सांगचे आसा सो अशी डिटॅचमेंट जावका आनी आमी देवाले लोकाक वचेक साध्य आसा म्हूण घेवन उद्धवाक हे काणी थ्रू कृष्णान सांगचे आसा सो तुमकां टायम जाल्यार तुमी हे वाजू येता हे चॅप्टर भारी चंद कोण प्रभुपादल समेत परपुट्स आणि भारी चंद आसा आणि तिगेले ಕೆಲವು श्लोकाज अंतु तिगेल रियलायझेशन तीन उल्लोचे समेत भारी चंद आसा सो आमी कशी एक वैश्याल तुमेल तिगेल समेत आमी सोल वायज पळयतना
कशी आम्ही ट्रान्सफॉर्मेशन जावचे साध्य आसा म्हूण आमी अशी श्रीमद भागवतमतुलन समेत असल काणी तुलन आमी अर्थकोन घेवेतो. सो ಹಂಗ ಅಶಿ ಪಿಂಗಳ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅರಿ ಚಾಸ್ಟಿಟಿ ತಸಲಸನಿ ಪೂರ ಆಸನಶಿ आम्ही पळो येतो जलारी कंचे एक मनुष्यालांतू ते ट्रान्सफॉर्मेशन जललतदना आम्ही आमक ते पाठ जाता. सो तशी तीन आमका हंगा रियालिटी आमका पुरा जनका गोतुस बट आम्ही ऍक्सेप्ट करूक रेडी असनाची आणि आम्ही ते पातार वच्चेक समेत रेडी असनाची आम्ही आणि के आलोचन करता असताची कोण कसं लेखत की हा कोण कसे लेखत की हांव हे भक्ती करता असलरी हांव चॅन्टिंग बॅग दोन घेऊन बसला कसं लेखतच की हांव तिला गान घेऊन असं कोण कसं लेखतच की आम्ही विंगड जनाले आलोचन करता असताची जलारी फॉर द सोल व्हॉट इज नीडेड आम्ही त्या विषयारी आलोचन कोणू आम्ही आमगेल उद्धार कोण घेवचेक पळोवका. तशीची आमका केदन हे विषय कळत की आम्ही विंगड जनकय ते सांगचेक प्रयत्न करका. सो आम्ही मस्त कडे अशी ऐकून असताची. सो एक मुमेंटारी हे फ्रस्ट्रेशन एक डिझायर्स फुलफिलमेंट जायनातील तेदना ते बॉम्ब स्पॉट जाता. सो त्या मुमेंटार आमकां अशी रियलायझेशन येवका. सो आम्ही ते देवाला प्रार्थना करू येतो कसन म्हळ्यार म्हाका इंटेलिजन्स दी कदनाय हांव समा वाटेर वच तशी आणि हांव लायक रितीरी भक्ती कोच तशी म्हूण घेवन म्हाका असल रियलायझेशन आमकां येता आसूं तेदना आमकां कसं म्हणटाची तेदना आमकां ते स्ट्रॉंगली आमी ते पातारी वचेक साध्य जाता आणि ते फेथ इन द लॉर्ड ऑल्सो इनक्रीजस तेदना. सो इतलें सांगून हांव हांगा कैद करता. थँक्यू व्हेरी मच. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. वंडरफुल सेशन. आजी तुम्ही आमका ते अटॅचमेंट आणि डिटॅचमेंटाचे एक लायक एन एक्सप्लेनेशन रियल मिनिंग सांगिल आसा. मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. तशें आदी मटेरियल वर्ल्डांतू मटेरियल डिझायर तुलान स्पिरिच्युअल डिझायराक कशी आम्ही ट्रान्सफॉर्म करीत म्हणून तुम्ही सांगिल आसा. तशी सिनफुल ऍक्टिव्हिटीज आम्ही मस्त करता पण ताका पश्चाताप करता पश्चातापाक प्रायश्चित करता तेव्हा ट्रू. पण आय थिंक पर्सनली इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. पण मे बी ट्राय केल्यार आमकां जावीत म्हण दिसता. हेची स्टोरीन आमकां ते हे केल्लें आसता एक्सप्लेन केलेलें आसता तुमी. थँक्स तुमकां. रियली वंडरफुल सेशन. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आज अथामा हरग्रीस राधिका भाऊ माताजी लेखा हे टॉपिकाचेर जो श्रीमद भागवतम अंतू 2 श्लोक आसा ते रिसाइट करता म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता माताजी. हरे कृष्ण. उपस्थित सकड भक्तवृंद वैष्णववृंदांक दंडवत प्रणाम. ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद. आणि हे गंभीर विषयारी हरग्रेस अमला भक्ती माताजीनं सुलभ रितीर मनावच तशी इतलायक विषय पिंगलात सांगून दिलेल्याक खूप खूप धन्यवाद अमला भक्ती माताजी. हरी बोल. तुमगेली परमिशन असल्यारी अशी एक आश जाल्ले की पिंगला वयर जे कर्णामृत देवी दासीन सांगिल्ले ते सांगचे किंचित रुपार प्रयत्न करता. येस माताजी. हांव त्याचे ऐकत आसली. हांव लेखले तशी सांगचे पळयल्यारी हांव नर्वस जावन ते कशकशकी वता. सो हांव ते सांगू वचनी जलारी हांव एक श्लोक तिगेल ट्राय केला आणि ती मस्त ब्युटिफुली सिंग केला. सो तुम्ही ट्राय करता सची. सो थँक्यू व्हेरी मच. ते एक डिझायर आशिल्ले ते तुम्ही फुलफिल करता सच तिगेल ते सांगचे तशी. सो थँक्यू. हरी बोल. So that is that. So I think it's because your desire is, the Lord let me know because it's your desire Mataji. And as you said, tashi ashkashki sangtali, but it is in service of the Lord, whatever, Yes. whichever way it is. Yes, thank you Mataji. Hare Krishna. So Mataji सांगितलं म्हणजे हे 11th canton तुले 8th chapter 8 अध्यायांतू 30 दुखून एक 30-40 तना श्लोक असं तांगील सुंदर पिंगलान सांगिल असं आम्ही ध्यानपूर्वक ऐकूया. हरे कृष्ण. पिंगल उवाच अहो मे मोहवितातिं पश्यतात् विजितात्मना
या कान्तदसता कामं कामयेन बालिशा कामयेन बालिशा कामयेन बालिशा या कान्तदसता कामं कामयेन बालिशा सन्तां समीपे रमणं रतिप्रदं विताप्रदां नित्यमिमां विहाय अकामदां दुःखभयादिशोक मोहाप्रदं तुच्छमहं भजे सतां समीपे रमणं रतिप्रदां विताप्रदां नित्यमिमां विहाय अकामदां दुःखभयादिशोक मोहाप्रदं तुच्छमहं भजेऽन्यम् नून मे भगवन् प्रीतो विष्णुकेनपि कर्मणा निर्विदोऽयं दुराशाय यन्मे जाता सुखावः सन्तां समीपे रमणं रतिप्रदं विताप्रदां नित्यमिमां विहाय अकामदाभयादिशोक मोहाप्रदं तुच्छमहं भजेऽन्यम् मैवं सुर्मन्दभाग्याय क्लेशनिर्विदहेतवा येनानुबन्धं निर्वृत्य पुरुषं समन्वेक्षते सन्तां समीपे रमणं रतिप्रदं विताप्रदां नित्यमिमां विहाय अकामदां दुःखभयादिशोक मोहाप्रदं तुच्छमहं भजेऽन्यम् सन्तां समीपे रमणं रतिप्रदां विताप्रदां नित्यमिमां विहाय अकामदां दुःखभयादिशोक मोहाप्रदं तुच्छमहं भजेऽन्यम् तेन प्रकृतिम् आधाय क्षीरसागरम्य सङ्गता त्वक्वधुरस्य सारानं व्रजामि तामधीश्वरम् सन्तुष्टस्य दया एतात् यथा लाभेन जीवति विरम्यामुनैवाहम् आत्मनं रमेण वै सन्तां समीपे रमणं रतिप्रदं विताप्रदां नित्यमिमां विहाय अकामदां दुःखभयादिशोक मोहाप्रदं तुच्छमहं भजेऽन्यम् सन्तां समीपे रमणं रतिप्रदां विताप्रदां नित्यमिमां विहाय अकामदां दुःखभयादिशोक मोहाप्रदं तुच्छमहं भजेऽन्यम् मोहाप्रदं तुच्छमहं भजेऽन्यम् हरे कृष्ण हरि बोल. Thank you, Mataji. हरि बोल हरे कृष्ण कसन चूक जलरी क्षम कोंदू का हरि बोल Hare Krishna, Mataji. Thank you very much. थैंक्स टू यू माता हरि बोल Hari Bol. Hare Krishna Mataji, thank you so much. कोणाका कसले क्वेश्चन असतात निंबू विकता हरे कृष्ण हरे कृष्ण